घरगुती गॅस सिलिंडराचो दर 50 रुपयांनी वाडिल्ल्यान गोंयान आतां सिलिंडरा खातीर 1013.50 रुपया फारीक करचे पडटले। दूद दरान वाड जाल्या उपरांत 14.2 किल घरगुती गॅस सिलिंडराचो दर वाडिल्ल्यान म्हारगाय तेंगशेर पावल्या। हो दर वगळून विक्रेते डिलिव्हरी चार्जीस वेगळे घेतात। हाका लागून सिलिंडरा खातीर 1020 रुपया फारीक करचे पडटले। जानेवारींत घरगुती गॅस सिलिंडराचो दर 913.50 रुपया आशिल्लो। 22 मार्चाक दर 50 रुपयांनी वाडलो। हाका लागून गोंयांत सिलिंडराचो दर 963.50 रुपया जाल्लो। 1.5 म्हयन्या उपरांत घरगुती गॅसाच्या दरांत परतून 50 रुपयांनी वाड जाल्या। पण आम्ही पैसे वाडयत आसा कितें करता आमच्याकडे आमकां खातलेच जाल्यार ना तो सिलिंडर आनी आतां कसो घेतले आतां आनी तो सिलिंडर घेना जाल्यार आतां उदीक तापोवन पिवंक मेळना। ही दिसान दीस म्हारग करता आमकां आतां सवाय दिता मिनिस्टर आमचे येतात आनी आमकां सांगताले। आतां कोण कांयच सांगना। आतां मत्ता जावन जाली जाल्यार ते 2000 मेळटात ते अजून येवंक ना। आतां इलेक्शनाक लागून तेणें सगळें सांगलें हे फ्री मेळटा ते फ्री मेळटा हे फ्री मेळटा लायटीचे बिल हे करतले ते करतले सगळें म्हणून सांगलें म्हणून आमी तांकां वोट घातलो। पूण आतां आमचे कडेन ते मॅनेज करूंक जायना आनी आमचे ते पयशे येताले हावज बापाय तेय येयना आनी विडोचे येताले तेय येयना। आतां 3 म्हयने जाले ते केन्ना चलोवपाचें तें म्हाका तूं सांग। पूण आमचे कडेन ते मॅनेज करूंक जायना सिलिंडर हाडपाक। पळय जेन्ना इनकम कांय येना इनकमाचेर सगळें आसता। इनकम आहा जाल्यार कित्याक सरकार करता ते भाशेन आमच्यान चलूंक जाय। कित्याक चलूंक जाय आमकां आनी ऑप्शन ना आमकां आनी उलोवपाक तेंचे कडेन कांय पुरोंक ना कळ्ळें। ताका लागून आतां कितें करतलो पोटाक भूक लागल्या तर गॅसीचो वापर करूंकूच जाय। ती गॅस तरी ना आमच्या पोटान जेवण पडना। आदल्या काळार काटयां जेवतालीं ती काटयां आतां खंय आसा झाडां मारून मारून सरकारान आपणाचें काम केलें। आतां आमी कितें करपाचें।